पोरने गोंय वारसो सुवातेर येयल्लो बंगलो मोडून उडोवचो म्हूण पुरातत्व सर्वेक्षण खात्यान काडिल्लो आदेश गोंय फांट्याच्या उच्च न्यायालयान भायर आयला म्हूण सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचेर ताबूक मारला। ह्या सुनावणेंत उच्च न्यायालयान फावो तसो न्याय दिवंक ना। पुरातत्व खात्यान मोडपाची काडिल्ली ऑर्द भायर मारूंक जायना आसली। ते जाग्यार हे प्रकरण परत पुरातत्व खात्याच्या अतिरिक्त संचालकाक धाडून ताची शहानिशा करपाक जाय आसली, पूण उच्च न्यायालयान तशें करूंक ना आनी अर्दकुटो निवाडो ह्या बाबतींत दिला असो शिक्को सर्वोच्च न्यायालयान मारून संबंधितांक परत नोटीसी काडल्यात। पळयात। ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट कंस्ट्रक्शन येयल्लो जो विला येयल्लो तेच्या बद्दल आमी तुमच्या बुकार एक लेटेस्ट अपडेट घेवन येयल्यात। तुमकां खबर आसतलें ESIन हो इलिगल बंगलो आसा, कॉन्ट्रोवर्शियल बंगलो आसा तो डेमोलिश करचो म्हणून ऑर्डर काडलेली। ती ऑर्डर मागीर हायकोर्टान चॅलेंज जाली आनी ती हायकोर्टान ऑर्डर भायर मारली। मागीर सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन एक स्पेशल लीव पेटिशन घातलें सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान हालींच तिजेर एक हियरिंग जाली। सुप्रीम कोर्टान अशें म्हटलां, आयज हियरिंग जालें, सुप्रीम कोर्टान नोट केला, having heard learned senior counsel for the petitioner and pursuant of the impugned order, we find that High Court has found that principle of natural justice had been violated. In the circumstances prima facie, we find that the matter ought have been relegated to the Additional Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi, for reconsidering the matter. After giving reasonable opportunity to all sides of being heard and by following the principle of natural justice, instead the High Court has simply quashed notices and concluded the proceedings. Hence, issue notice to the respondents. आता सुप्रीम कोर्टान म्हटला जेन्ना हियरिंग केल्ली हायकोर्टान ह्या हेजेर नॅचरल जस्टीस म्हणटा तो ह्या बाबतींत मेळोंक ना। देखून ही जेन्ना ESIची ऑर्डर आसली हो डेमोलिश करात म्हणून, ती डेमोलिश करिनासतना ही जी नोटीस आसली ही हेच्या खातीर एक्झामिनेशना खातीर एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कडेन धाडपाची आसली। पूण ते तशें करिनासतना डायरेक्ट तेंच्यांनी ऑर्डर रद्द केली डेमोलिशनाची आनी केस क्लोज केली। हे अशें जावपाक शकना, हे परत रिकन्सिडर करात म्हटलां आनी हितून सुप्रीम कोर्टान जे कोण रिस्पोंडंट आसा, रिस्पोंडंट हितून कॉर्वस अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर LLP एंड अदर्स आनी हितून तेंचे पार्टनर्स आसा ह्या कंपनीचे आनी भितर ESIचो पासून इन्क्लूड आसा एज रिस्पोंडंट, तांकां सुप्रीम कोर्टान नोटीस दिला। आता फुडली हियरिंग हेजेर जावपाचें आसा आनी फुडली हियरिंग कितें निर्णय आनी कितें निवाडो सुप्रीम कोर्ट दितलो हेजेर आमी तुमकां अपडेट घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक TV।